गोमंतक टीव्ही इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्डाचो पयलो जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर जाला। गोयचे फामाद उद्योजक अनिल खवटे जीवन गौरवाचे मानकरी थारल्यात। 15 सप्टेंबराक ह्या पुरस्कारांचे वाटप जातले। 11 विभागांतल्यान 16 पुरस्कारांची घोषणा टप्प्याटप्प्यान जाहीर करतले। गोमंतक टीव्हीन राज्य सरकाराच्या जोड पालवान येवपी 15 सप्टेंबराक गोमंतक टीव्ही इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्डांचे आयोजन केला। हो सुवाळो मुष्टिफोंड संस्था इंडिशिला सभागृह कुजिरा सांताक्रूज हांगा जातलो। ह्या सुवाळ्यात गोयचे फामाद उद्योजक अनिल खवटे हांका पयलो जीवन गौरव पुरस्कार भेटयतले। 16 एप्रिल 1944 ह्या वर्सा अनिल खवटे हांचो म्हापशां जल्म जालो। VJTI मुंबई ह्या फामाद अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतल्यान बांदकाम अभियांत्रिकी पदवी मेळयली। खाजगी क्षेत्रांत काम करून अनुभव मेळयलो। सार्वजनिक बांदकाम खात्यांत रुजू जाले। खवटे इंजिनियरिंगाची तांणी स्थापना केली। खवटे ब्रँडान रोजगार उपलब्ध करून दिलो। उद्योग रत्न पुरस्कार इकॉनॉमिक्स स्टडातर्फे, राजीव गांधी एक्सलन्स पुरस्कार 1993 शिरोमणी इन्स्टिट्यूट नवी दिल्ली, सामाजिक विकास जीवन गौरव पुरस्कार 2008 आरोग्य आणि शिक्षण विकास संस्था, प्रतिभावान उद्योजकता पुरस्कार गोवा राज्य औद्योगिक संघटना 2010 आणि पोर्तुगल राष्ट्राध्यक्षांच्या हस्तुकी खासा गौरव। म्हाका मरापासून आज बरें दिसलें जेन्ना म्हाका राजू नायकान फोन एडिटर राजू नायकान फोन केलो आनी ताणें सांगलें तुका जीवन गौरव पुरस्कार मेळपाचो आसा आपल्या एक्सलन्स इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्डा बद्दल। हांव खरो सरप्रायज जालो, पण तेन्ना ताणें नांव म्हाका लेटर धाडलें आनी त्या लेटरान ह्या आल्कोफायन हाचो उल्लेख केलो। तर म्हणलें येस म्हज्या जिवनाचें सार्थक जालें। हांवें जो प्रोडक्ट करून पळयल्लो न्ही आनी जो म्हज्या दृश्टीन जो one of the best product in the world असो दिसलो in the field of the engineering setup, तो ताज्या खातीर म्हाका प्रायज मेळ्ळा। हें आयकून म्हाका खरेंच बरें, हें वाचून म्हाका खरेंच बरें दिसलें आनी हांव गोमंतक टीव्ही हाचो हो आसा हांव अभिनंदन करता आनी आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू द होल युनिट ऑफ मिस्टर राजू नायक एंड हिज टीम। थँक यू व्हेरी मच। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।